मंत्री पांडुरंग मडकयकाराच्या ओल्ड गोवाच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या कंपाऊंडाविषयी बेकायदेशीर ॲक्शन घेवची म्हणून राज्यपालासावन पंचायती मेरेन एक एकलो ऑफिसर सकयल्या ऑफिसराक अर्दी सोडून एक सारखे रिपोर्ट मागता। अजाप म्हणल्यार एकलोय ॲक्शन घेवंक फुडें सरना। संरक्षीत दाय स्मारक बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस चर्चीकडच्यान 50 मिटरा परस लागीं हे बांदकाम। एक्टिविस्ट आयरिशान हो इशू पंचायत डायरेक्टर, मामलेदार, जिल्लोधिकारी आनी राज्यपाला मेरेन पावयलो। सुरवातीक उत्तर गोंयच्या पंचायत उपसंचालकान 20 एप्रिलाक तिसवाडीच्या बीडीओक मंत्री पांडुरंग मडकयकाराच्या ओल्ड गोवा बंगल्याच्या बेकायदेशीर कंपाऊंडाचे इशून लक्ष घालचें म्हणून आदेश दिल्लो। 25 एप्रिलाक तिसवाडीच्या बीडीओन ओल्ड गोवाच्या पंचायत सचिवाक ह्या प्रकाराचेर मिटिंगेन चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेवंक सांगलो। 10 दिसां भितर ताणें सविस्तर रिपोर्ट मागिल्लो। 26 एप्रिलाक गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान मुख्य सचिवाक योग्य ती ॲक्शन घेवची म्हूण ऑर्डर काडल्या। 4 मायाक उत्तर गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान फुडली ॲक्शन घेवंक तिसवाडीच्या एसडीओक 7 मे मेरेन सविस्तर रिपोर्ट दिवंक लायिल्लो। 21 मायाक उपनगर नियोजकान ओल्ड गोवाच्या सरपंचाक फुडली चवकशी करपाक लायल्या। 13 जून 2011 पांडुरंग मडकयकारान पुरातत्व सचिवाक दिल्ल्या लेखी वचनपत्राची खोलायेन चवकशी करची म्हूण सांगला। संरक्षीत स्मारकाच्या 100 मिटरा भितर पडटा ती सगळी तरेची आडवण काडटलो म्हूण खंय मडकयकारान खात्याक लेखी दिला। टावन प्लॅनरान ओल्ड गोवाच्या सरपंचाक चवकशी करूंक लायल्या। मडकयकाराची बायलूच सरपंच। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। स्मार्ट सिटी खाला पणजे एक हायटेक सेवा सुरू जावपाच्यो आसात। स्मार्ट पार्किंग, इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम अश्यो गजाली मोबायल ॲपाचेर सुरू करतले। पणजेकारांक एक खासा कार्ड आसतलें, ते वरवीं फोनाची बिलां, लायटीची बिलां भरूंक मेळटलीं। शारांत वेगवेगळे कडेन सीसीटीव्ही कॅमेरा आसतले। कामाचो वर्क ऑर्डर खंय 15 जून मेरेन येतली। स्मार्ट पार्किंग हे पणजेन जवळ जवळ 4000 पार्किंग स्पॉट्स आसा, पूण ताचें मॅनेजमेंट खुबदां सारकें जायना, हाका लागून लोकांक पार्किंग मेळना। पूण जर आमकां कळत की बाबा अमक्या रस्त्याचेर अमकें पार्किंग अवेलेबल आसा, जाल्यार हांव ते डायरेक्ट थंय वचून ते पार्क करपाक शकता। अशें एक स्मार्ट पार्किंग ॲप तातूंत आसा। आमचे इंटेलिजंट ट्रॅफिक सिस्टम्स, ट्रॅफिक सिग्नलींग म्हणजे नॉर्मली सिग्नल कशें आसता की 1 मिनीट जालें की ते रेड जाता नाल्यार ग्रीन जाता, मागीर थंय ट्रॅफिक आसूं नाजाल्यार न आसूं तो आपलो तो कलर चेंज करना। पूण खंय तरी एक जर ट्रॅफिक सिग्नल जर पळोवपाक शकलें की ना बाबा हांगा कांय ट्रॅफिक ना, आतां रस्त्यार गाडयो ना, आतां ग्रीन केल्यार जाता नाल्यार रेड केल्यार जाता, हें अशें इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम ह्या आमच्या सिस्टमान तरतूद केल्या। एक पणजे खातीर एक ॲपय आनी कार्ड हेंय तयार जाता, जाका लागून पणजेची कसली बिल पेमेंट्स, आमचे टेलिफोन आसत, लायटीचे आसत, उदकाचे आसत, मोबायलाचे आसत, खंयच्याय दुकानांनी आमकां पणजेकारांक डिस्कावंट हो ह्या ॲपाच्या अंडर आसतलो। आमी पयरूच आमच्या मोटरसायकल सगळे एसोसिएशनाची भावंडांची आमची एक मिटींग घेतली, तांची एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग आशिल्ली। तातूंत आमी वचून तांकां तें आमचें ॲप प्रेजेंट केलें की स्मार्ट मोटरसायकल पायलट कशें जावपाचें। म्हणजे म्हाका जर हांगा बसल्याक हांगा म्हाका सकयल जर पायलट जाय जाल्यार ॲपार पळयतकीर म्हाका हांगा कोण म्हऱ्यान पायलट आसा ते सगळें कळटलें आनी तांकां आपोवपाक जातलें। आनी आमी इन हावस तें डेवलप केलां स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत, आनी इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू देम। वी हॅव ऑफर्ड देम 15 जून पर्यंत आमी वर्क ऑर्डर खंयचे जी पळय लोवेस्ट कंपनी आसा ताका आमी दितले, आनी ताज्या नंतर 7 ते 8 म्हयन्या भितर हें काम तांकां करचें पडटलें पणजेभर। जे 450 कॅमेरा आसा, एनवायरमेंट सेन्सर्स आसा, सिग्नल्स आसा, हे सगळे तांणी बसोवचे पडटले, पार्किंग सेन्सर्स आसा, वेस्ट मॅनेजमेंटाचें हें आसा। सो 7 ते 8 म्हयने ताका लागतले आनी ही सिस्टम पणजेकारा खातीर रेडी जातली। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।